गाईज, कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आम्ही आफ्टर अ लॉंग टायम चिंतला की आम्ही करतली चॅलेंज व्हिडिओ आयज, बिकॉज आम्ही डेली ब्लॉग करता आणि इतके दीस आम्ही करूच नासले बिकॉज म्हणजे सारखे. हय. तर आयज आम्ही तुमच्या खातीर हाडला न्यू चॅलेंज व्हिडिओ आणि तुमच्या खातीरूय ती न्यू आसतली आणि आमच्या खातीरूय हे करपूच न्यू आसतली, बिकॉज आमी केन्ना चॅलेंज व्हिडिओ करूच ना. सो हे आमच्या खातीर न्यू आणि एंटरटेनमेंट बी आसतले. चड करून पळोवया कशें कितें तें. आणि चॅलेंज म्हणल्यार कशी चॅलेंजीचें नांव आमचें अल्फाबेटीक वायज नांव सांगपाची. हय. आणि ती नांवां म्हणल्यार कोणाची फक्त मनशांचीच नांवां. जशी यचिता प्रचिता आमची नांवां कशी आसा फक्त मनशाची. तशें A to Z वयल्यान तेका बीन कितें अशें चिंतपा खातीर सेकंड्स इल्लोसो चिंतपूच ना. फर्स्ट इफ तेणी ब्रेक घेतलो जाल्यार तेका दुसऱ्याक 1 पॉयंट मेळटलो. हय. आनी तेणी ब्रेक घेतलो जाल्यार म्हाका 1 पॉयंट मेळटलो. तर अशी आमची ही चॅलेंज. तर आतां आमी ती स्टार्ट करता. आनी कांय आयडिया ना, आमी कांय हें ना, प्लॅन ना, मिन्स आयडिया एक म्हणल्यार करुया. सो आमी कांय डिसायड बी करूना. चॅलेंज व्हिडिओ डिसायड केल्यार तशें जातलें. सो जालें, तेंका ओगी राव सांगलें, ती ओगी रावली आनी आतां आमी स्टार्ट करतली. कोण स्टार्ट करतलो? तू काय हांव? ना, सारेगामा पदनिसा घालुया. आनी कितें डायरेक्ट जालें? ना नाका. सा रे ग म प ध नि सा. अशें न्ही, सा आयलें म्हणटकीर स वयल्यान ए वयल्यान नांव सांगपाचें. येस. सो ए वयल्यान नांव अकबर, बबन, चंद्रू, देवेंद्र, एल्विश, फराज, फुडलें लेटर कितें? जी, तूं सांग. गौरव, हर्ष, केतन. हे सुद्दां राव हे लेटर एक तर सांगपा हेल्प करा गो. केतन कशें आय वयल्यान सांगप आसता तुवें. आय G H I H I J K. खूब म्हणलें म्हाका आनी हांवें डायरेक्ट के म्हणलें म्हणल्यार म्हाका तेका 1 पॉयंट मेळ्ळो. म्हाका 1 पॉयंट. तर हे लेटर कन्फ्यूज जाता हांव. ओके, एकमेकांक ते हेल्प करप एकमेकांक. हय, तशें करुया. आय ईशा, जे जोसिफा, करिश्मा. जालो, 1 पॉयंट गेलो. सो तो तेका. कितें तूं सांग एल वयल्यान. लक्षिता, मेघना, निकिता, ओजस, प्रचिता, रोहित, एस, सिमन. सिमन असतं नाव तर तुम्ही सांगा. आय डोंट नो. सिमन ना. सरिता. तुका 2 पॉयंट म्हाका. तेजस, यू वयल्यान आसता. ओके, जालें. जिखलें हल्लें. सो म्हाका 2 पॉयंट. युवराज. यू यू वयल्यान यू उमेश. येस. चॅलेंज व्हिडिओ अशेंच जाता बिकॉज कांय डिसायड नासता. आतां पॉयंट कोणा? विशाल. तुका 2 म्हाका 2. डब्ल्यू वयल्यान नांव आसता. डब्ल्यू. डी. राव. जालो 1 सेकंड जालो. वाहीद. डब्ल्यू तो. ओके, डब्ल्यू. एक्स आवल्या आनी नांव ना. मे बी चिकन शाकुती. क्रिश्चनाची आसता ते आमकां खबर ना. सो एक्स आमी स्किप करता. एक्स वाय. डब्ल्यू एक्स वाय. यचिता. आनी झेड वयल्यान डोंट नो. झेन. मे बी. सो आतां जिखली कोण? चड पॉयंट कोणाक मेळ्ळे? मेजॉरिटी अशें पळोवपाक गेल्यार अशें दिसता की म्हाका मेळशें, बट ना जिखलें दिसता म्हणटा हांव. जिखलें म्हणटा. ती डिसायड करा कोण जिखलें. आमी पॉयंट बरोवपाक जाय आशिल्लो. ना, म्हाका 2 आनी तुका 3 दिसता. कशें पळय. सो आतां आमी तो व्हिडिओ रिकॅप करून मे बी पळोवपाक शकता. आमकां याद ना. पळय, के वयलो पॉयंट तुका मेळ्ळो. मागीर तुवें ना केलें आनी हांवें एक नांव सांगलेलें केजे वयल्यान तरी.
सो 2 पॉयंट म्हाका मेळ्ळे, 1 पॉयंट म्हाका मेळ्ळो. मे बी ताका 3 पॉयंट मेळ्ळे आसता आनी म्हाका 2 पॉयंट. खबर ना. ओके. सो सो आसूं ह्यो सामको इल्लोसो थोडेच मिनटां खातीर आमची चॅलेंज जाली. तुम्ही सो आमी तरी दोगांनी खूब एन्जॉय केली दिसता. इल्लीशी चॅलेंज जाली. सो नेक्स्ट टायम आमी चड बरे अशी करतली. हय, चड बरे ही आमची बेश्टी ट्रायल असो, बिकॉज चॅलेंज व्हिडिओ आमी केन्ना करूं नासले आनी आमी काय रेडी डेकोरेशन खंय आतां चवथीचे न्हू, सो डेकोरेशन येता अशें लिस्ट बी करपा जाय सारकें 1 पॉयंट. सो नेक्स्ट टायम आमी तशें करतली. सो आयचो ह्यो चॅलेंज व्हिडिओ हांगाच सोंपता आमगे. आनी मम्मी पळय थंय च्या पिता. आमकां आवडना बट मम्मी च्या लायक, सो मम्मी च्या पिता. हय, तुमकां आनी दिसता तुमी जर आनी ह्यो तुमची सगळ्यांची चवथीची तयारी जालीच आसतली. जस्ट 2 days to go. आनी मागीर चवथ. आमची तर जाता आमगेली नेवऱ्यो ते करपाचे. आयज सुद्दां आमी केन्ना गेल्ली जाणा फोंड्या, 3 गेल्ली आमी, घरा पावल्या 7. हय, भरपूर वेळ विथआउट केलो. आमची कपड्यांची शॉपिंग सोडून आमी बाकीचे सगळे शॉपिंग केली. हय, आनी बाजार तर फोंडे आयजूच येयलो. आमी म्हणलेलें पळय डावटफूल काय म्हणून. आनी कोणी सांगलें तें म्हणल्यार हय खरें 4 दीस बाजार अशें जालें. पयलीं कितें जातालें, मंगळार आनी आतां बुधवार दुसऱ्या दिसा चवथ, हे दोनूच मीन्स तोय म्हणटा पळय पयल्या दिसा तीच भरताले. बट हे फावटी आयच्यानच मे बी म्हाका दिसता तो कालच्यानच स्टार्ट जाल्लो. हय, आनी चवथ म्हणल्यार आमकां न्ही पोंदूच्यानूच एक्सायटमेंट. म्हणल्यार आमची ती पोंदूच्यान तशें उरला. म्हणल्यार पोंदू आमगेलो गणपती पुजताली पप्पा आसतना आमगेलो. सो ती आमकां एक्सायटमेंट पोंदूच्यानूच आसताली. सो आमगे ते कंटिन्युअस म्हणल्यार आमगे पुजना अशें फक्त डिफरन्स पुजिना. मागीर आमी सामान सगळें देवळान दिता, मागीर पानां काडटा, सगळें करता. फक्त इतको डिफरंट की आमगे गणपती हाडना आनी बनेरा लायना. हे सोडून बाकीचे आमगे सगळे सारके. तितके आमच्या मेन घरा कडेन आमी वयता. हय, आनी अशी तयारी. ओके. हय, चवथीचे म्हणल्यार एक्सायटेड. सो तेजे खातीर चवथीचे मातशे 2 मिनटां उलयली. आनी जर तुमकां आमचो ह्यो चॅलेंज व्हिडिओ मिनी आवडलो म्हणल्यार फास्ट जालें ना, म्हणल्यार आमकां ते सेकंड चिंतपाक जायनाशिल्लें. मिन्स तशें जाल्यार चिंतून कोणी कितलीं नांवां सांगतले न्हू. सो म्हणून आमी ते फास्ट घेतलेले. जर तुमकां आमचो तो व्हिडिओ आवडलो, मिनीचो चॅलेंज व्हिडिओ, जाल्यार आमकां कमेंट करात सांगा. नेक्स्ट टायम तुमी कमेंट करना जाल्यार सुद्दां आमी तुमच्या खातीर एंटरटेनिंग व्हिडिओज हाडटली चॅलेंजीचे, ऑर डेली ब्लॉग सुद्दां करतली. सो सद्या खातीर बाय. हय, मेळुया आमच्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन बाय.